सांतांद्रे कलम 39 खाला जमनी रूपांतराची केस आता न्यायालयात पावल्या। सरकारान ही जमीन रद्द करपाच्या निर्णयाक उद्देशकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आणि न्यायालयान राज्य सरकाराक नोटीस जारी केल्या। आमदारांच्या आंदोलना उपरांत घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आसा असो दावो याचिकादारांनी केला। मजगती 6 सप्तका भितर जाप सादर करपाचो निर्देश न्यायालयान गोंय सरकार आणि टीसीपी खात्याक दिला आणि फुडली सुनावणी 17 जूनाक जातली। आता सगळ्यांचे लक्ष या प्रकरणात सरकाराची भूमिका कितें आसतली हाचेर आसा। पळयात। सांतांद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर यांनी फेब्रुवारीन एक आमरण उपोषण केलेले आणि 39A अंडर जे आपल्या मतदारसंघात जितले प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्ली ती रिवोक करची अशी मागणी केलेली आणि मागीर आमरण उपोषण असल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान त्याची दखल घेऊन ते रिवोकूय केले। आयज जे परमिशन रिवोक केले ते कशें केले आणि ताका कितें प्रोसेस फॉलो जाला ह्या सगळ्याचे उत्तर मागपा खातीर पेटिशनरान 2 गोव्यातले मोठे उद्योजक हेंच्यांनी मुंबय हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केला आणि त्याची दखल घेऊन मुंबय हायकोर्टान टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि गोवा गव्हर्मेंटाक एक नोटीस इश्यू केल्या। 17 जून 2026 आता टीसीपी डिपार्टमेंटाक विदाउट प्रायर नोटीस टू द बोथ डेव्हलपर्स तेंचे परमिशन रिवोक कशें जालें हेचें उत्तर दिवचें पडटलें। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत कलम 39A रद्द करपाच्या विशयाचो थाराव मंजूर जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी जाहीर शिटकावणी फाटले सुमार 2 म्हयने जाले कानार पडटाली। 39A रद्द करपा खातीर आमदार विरेश बोरकार लेगीत आमरण उपोशणाक बशिल्लो। त्या उपरांत मुखेल शार नियोजनकाराच्या अधिकृत पत्रांत सांतांद्रेतले सगळे रुपांतर प्रस्ताव स्थगीत केल्ल्याची घोशणा जाली। सरकारान आश्वासना पुराय करूंक ना जाल्यार ताजे परस व्हडली चळवळ घडोवन हाडटले अशी सरळ शिटकावणी आमदार बोरकारान दिल्ली। सांतांद्रे पेटिल्ली ही मशाल आता क्रांतिकारी थारतली काय एक वेगळेच मॉडर्न घेतले ते पळोवप महत्वाचे आसा। मजगती आंदोलनात आशिल्ल्या चडशा जाणांक समन्स दिवन एकल्याक पुलिशेंत आपयत आसा। आयज आमी सगळे बाणालेचे आमगेले आमदारा बारा आयज आमी पेंजीम मेळ्ळे पुलीस स्टेशनाक कित्याक आयज आमगेले आमदारा सामन आसले पेंजीम पुलीस स्टेशनाक तेजेर केस घायल्या 39A लागून जे विश्वजितागे बोंगल्याको गेलो म्हूण अशें करून एक केस घायल्या। ही केस घायल्या भिवोवपाक कोणाक आमदारानू बट ही केस घायल्या भिवोवपाक आमगेले जे यूथ जे बाणावले जे सगळे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचा ते दुस थिंग येयल्ले तेंगेले मायक पायक भिवोवपाक ही केस घायल्या दाखोवपाक म्हणजे जरी तर तुमगेले भुरगे भायर सोन प्रोटेस्टा गेले आयज आमी जे भाशेन आमदाराचे केस घायन तेंक आपयताय ते भाशेन फाल्यां तुमले भुरग्यांचे केस घातले आनी पुलीस स्टेशनाक आपयतले। ही एक डायरेक्ट वॉर्निंग ओ भिरांतेची आयज बीजेपी गव्हर्मेंटान भायर घायल्या। आमदारांचे केस घायन म्हणजे आमदारांचे केस घातले तुमगे भुरग्यांचे केस घालपाक कांय व्हडलें न्हू एश कोन ही मायंड पायन आपणागे भुरग्यांक घरान दवरपाचें आनी असो प्रोटेस्टा धाडपा न्हू म्हूण ही केस आयज तेम घायल्या। हेच जाल्यार म्हाका दिसता एज अ यूथ म्हाका दिसता तेमी हें एका लागून केलां। लोकां पासत उबो रावले हेजे मामलादारान तांकां समन धाडल्या हेजे रिकॉर्डां सरकार खूंय जाल्यार आमगे आमदारांचो आवाज बंद करूं सोदिता आनी हांव लोकांकूय उलो मागता हें सगळें घडोवन येता कित्याक आमी हो सरकार करूं नाटाय इलेक्शन टायमा आमी हेमगे पयशे घेवन 500 रुपया घेवन हेंकां लोकांक गोंयच्या लोकांक ट्रस्ट करूं चान्स दिताय ताका लागून हांव लोकांकूय आनीक पाटी हात जोड मागता पयशे घेवन आसा वोट घाले तेन्ना आमदार बरें काम करून आम गोंयच्या लोकांक पासोवंक शकता। हांव हेको सांगो सोदिता तुमकां आमचे कितले केस घाले आनी आमदाराचे कितले केस घाले आम केन्ना फाट सरपा नाय ही आतां आमगे सरकारा ही भिरांत लागलो आहा तेम ती फकत आमचे नॉमिनेशन कितें घाले तेमी म्हळ्यार तूं समना काय आम मोग रावतले अशें मो आमी हे झगडाय आमचे गोंयच पासत आम त्या छाड्या सदां उबे आसतले। टायम येयल्लो आसा की हेंच्या अगेन्स्ट परत एक प्रोटेस्ट करपाचो कित्याक हांव जर म्हाजे जाग्यार पर्सनल कॅपेसिटी सांगता जाल्यार आतांच हांगासर बसून प्रोटेस्ट करतलो आसलो मात हे अंडर लिडरशीप आमच्या आमदाराच्या अंडर जाल्ले आसा
वालेम विलेजर तेंच्या लिडरशीप घेवन आमच्या पार्टीन आनी आमच्या सगळ्या विलेजरांनी सपोर्ट करून हो मुवमेंट फुडें गेल्लो आसा. ताकाच लागून हे जे कितें आहा तें आतां तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे जे चल्लां स्पेशली जे होम मिनिस्ट्री चलयता जे PI ट्रान्सफर करपाचें सस्पेंड करपाचें फक्त ट्रान्सफर केल्यान तेका परत हाडलो. सो एकूय बेजिकली जी तीन डिमांड्स आसली तिनांतली एकूय डिमांड्स आमचे सक्सेसफूल जावपूच ना. जे सांगलेले की विड्रॉ करता नाजाल्यार स्क्रॅप करता म्हणून सांतांद्राचे तेगेर आतां चॅलेंज केला कोर्टान आनी मे बी ते भायर पडोंक शकता कित्याक 30 दिसाचो टायम जावंक नासलो तें जे एप्लिकेशन घातलेले 30 दिसा पयलींच ताका विड्रॉ केल्ले ते लेटर येयल्ले. सो तेवूय आमच्या अगेन्स्ट वचोंक शकता म्हणून परत एक प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा आनी आमदारा कडेन डिमांड करतले. जे दोंगर हय जे आम म्हणूंक सोदताय की सांबाळपाचें हो जो आवाज जो आम उलयताय प्रोटेस्ट कोताय एवरी टायम तेंक लायक जायना ते ह्यो आडकोळ्यो सो बिजी दवरपाक FIR काडून बिजी दवरल्यो. आतां आमकां कितू वर्स जालीं कासाले जी केस चलता कोडशाची कितलीं वर्स जालीं आतां 2.5 वर्स मायज जालीं ते केसीक 3 वर्स मायज जालीं. सो वी आर स्टील स्ट्रगलिंग विथ दॅट केस बट नो प्रॉब्लम वी वील फायट. गोंयकारां जे कोणा उगडास उरता ते उगडास उरतलो जे कोणा उगडास उरना ते उगडास उरना बट वी आर फायटींग फॉर गोवा. We were fighting for Goa before getting elected and we will continue fighting for Goa and that is the spirit that we carry. पूण वेन्से ह्या गव्हर्मेंटान जायतेच MLA मायनॉरिटीचे आहा सो तेंच्या हितून कितें म्हणटा तर हे गव्हर्मेंटाक हे आहाय तेंको कित कन्वर्जन केलो ते तेम चोवपा जाय ते तेंचे बरें आहाय न्हू. आमकां कांय ना आमगे हुंचे लँड दिलो ना तेंकडे सो अतले कित करून आमकां दॅट इज द होल प्रॉब्लम हियर. सो वी आर हियर फॉर गोवा and we will stand for Goa. This is our thing but I strongly condemn once again. It is not correct upon this Mamladar or Goenkar Burga. It is not correct that he is putting 191.3 and 191.2 on the people of Goa. I मुळे हे तुई मुझे गायला तो मुटा ना ते सगळ्यांचेर ही ते नाव मुगे गायला but it is unlawful assembly meetings on all those 2,000 3,000 people or 4,000 or 5,000 people had gathered. That means he is trying to say that all those people had gone to do a riot over there. All those people were carrying deadly weapons. ओ गोयंकरांचे घालतो वो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.